सिद्धेश आमोणकर, ॲडवोकेट अंजू आमोणकराचो भाव, व्हडलो भाव, तेणें म्हाका सुद्दां सोडूंक ना. तशीच म्हाजे बद्दल ताणें एक दोन तुका म्हाजे पावर अटेनी केल्यो. एक कंप्लेंट हांवें फातोर्डा पुलीस स्टेशनार केल्ली आनी एक मडगांव पुलीस स्टेशनार केल्ली, पूण कांयच जालें ना. 21/3/2018 फातोर्डा हांवें पुलीस स्टेशनार एक रजिस्टर केल्ली आनी ऑलरेडी तेजी FIR रजिस्टर जाल्ली. तशेंच तुका मडगांव 29/1/2018 जानेवारी 29 तारखेक केल्ली. मारगांव फेक डॉक्युमेंट पावर अटेनी फातोर्डा केल्या. तेजेर तांच्यांनी कांयच इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना. वयल्यान उलट्यान तेंच्यांनी फायनली कोर्टान धाडली की हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन ना. जर एक मनीस एडवोकेट हे म्हजे डुप्लिकेट सायन करता आनी पुलीस डिपार्टमेंट कांयच करना, कित्याक काय म्हणल्यार सगळें हो पयशांचो खेळ. पयशे घेवपाचे आनी पयशे उक्ती बसपाचे हे तेंच्यांनी पुलीस डिपार्टमेंटान धरलेले आसा. हांवें कितके तांकां हें सांगलें, बाबा अशें आसा, ही म्हाजी न्ही, पूण तरी आसतना तांच्यांनी कांयच करूं ना. तशेंच सेम मारगांव जाली. जेन्ना मारगांव हांवें कंप्लेंट केली म्हागेली पावर अटेनी, तेन्ना पावर अटेनी जेन्ना सायन केल्ली तेन्ना हांवें काय सायन करूं नाशिल्ली. तेन्ना ते ॲडवोकेट मुकुंद शिंकरे, राजू मुकुंद शिंकरे, ताजे कडेन ते कामाक आशिल्ले, प्रॅक्टीस करताले आनी तो नॉटरी. तेन्ना ती म्हाजी पावर अटेनी तुका तेणें हें केली, फॉर्ज केली. म्हाजी काय सिग्नेचर मारूंक ना. तशीच त्या टायमार तेजो घोव हजबंड जयंत शिरोडकार हो बोटीर आशिल्लो, कळ्ळें तुका, इंडियेक नाशिल्लो. ताजी सुद्दां हांवें बर्थ सर्टिफिकेट लायली. तो जेन्ना भायर बोटीर आसा, इंडियेक ना, ताजी सिग्नेचर कशी जाली पुलीस डिपार्टमेंटाक विचारलें. पूण तरी आसतना पुलीस डिपार्टमेंटान PN कांयच हें इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना. तेजें बूक सुद्दां नोटरीचे एटॅच करूं ना. म्हाका सांगपाक लागले की बूक ताजें म्हणपाक लागलें मिसप्लेस जालें. हांवें सिग्नेचरच बुकार मारूंक ना जाल्यार बुकार आसतलें कशें, म्हणजे सगळें तांगेलें सगळें सेटींग, कळ्ळें तुका. त्या प्रमाणे ताजें सुद्दां इन्व्हेस्टिगेशन करना. कोर्टान ती फायनलीक धाडली. पूण हे कसलें पुलीस डिपार्टमेंट इन्व्हेस्टिगेशन करना. एक एडवोकेट एक कोणाची डुप्लिकेट पावर अटेनी करता आनी सगळी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करता, कळ्ळें तुका. आनी तरी आसतना हे कांयच करना डिपार्टमेंटान. आनी एक आनी इवन तुका आमचें स्वताचें घर तुका रावता तें सुद्दां तेणें फूल आपल्या हेजेर तुका गिफ्ट डीड करून घेतला, जर आमी जिवंत आसतना. तशेंच एक आमचो आमोणेचो जागो आसा, तो काडून भयणीच्या चल्याच्या नांवार अक्षय गोवेकर म्हणटा ताच्या नांवार ट्रान्सफर केला, कळ्ळें तुका. विदावट आमचें सिग्नेचर ना, म्हाजे बायलेचें सिग्नेचर, हें अशें चल्लां. आनी ताका कोण कांयच करपाक हें ना, रेडी ना. कित्याक सगळं ते पयशांचो हितून तुका सगळें विकतें घेता. तशेंच हांवें तुका पयर हाजेर कंप्लेंट केल्ली. त्या शिवाय तुका पार्लिमेंट हावसान सुद्दां ताजे वयर काडिल्ले फेक बर्थ सर्टिफिकेटीचे, की एक तुका लॉयर आपल्या कडेन 2 बर्थ सर्टिफिकेट यूज करता. 3 ताजी भुरगीं आसा, 3 भुरग्यांचे 3x3 म्हणजे 9 बर्थ सर्टिफिकेट ह्यो अश्यो कश्यो. जर ते करूं शकता जाल्यार आमी कित्याक करूं शकना आमचे बर्थ सर्टिफिकेट ताणें तुका ते मडगांव पळय जाला ती ताजी ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट 1972 ती पणजे रजिस्टर जाल्ली. ही पणजे रजिस्टर जाल्ली आसतना ताणें ते सगळे बर्थ सर्टिफिकेट यूज केला, ग्रॅज्युएशनाक यूज केला, एडवोकेटाचें हेका यूज केला. पूण ताणें सेम आपली वर्सां कमी करून कुंकळ्ळी आपूण जाला म्हणून 1975ची बर्थ सर्टिफिकेट घेतल्या आनी ही ताणें कोर्टांतल्यान ऑर्डर पास करून घेतला. आतां हांव विचारूंक शकता, लॉ कसलो, कायदो कसलो. एक जज कडेन एक एप्लाय करता की आपली बर्थ सर्टिफिकेट ना, आपली बर्थ सर्टिफिकेट ना, आपले बर्थ सर्टिफिकेट दिवचें म्हणून ते भितर जेन्ना एप्लाय करता आनी कोर्ट तुका तेका जज तुका ऑर्डर पास करता, तेका ताजी ना गोंयान ना इंडियेक खंयूच तुका ते एफिडेवीट दिता, आपली बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर ना, आनी तुका जज दिता. हांव इतकेंच विचारूंक शकता जजाक, कळ्ळें तुका, की ते बर्थ सर्टिफिकेट नासतना तुका ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलें, बर्थ सर्टिफिकेट नासतना तेणें एडवोकेटशीप तेणें हें केलें, कंप्लीट केलें, आनी बर्थ सर्टिफिकेट नासतना फर्स्ट ती मॅरेज रजिस्टर जाली तेगेली. आनी इतकें करता आसतना जज ताका नवें दिता की आनीक तेजें बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर करची म्हणून आनी वर्सां कमी कर, आनी तशें तर तांकां दर दिता. सगळ्या लोकांक दिवचे तांच्यांनी अशेंच बर्थ सर्टिफिकेट जाय तितक्यो मनशाचे. हाजेर पयली केसी बी आसात. हांवें ऑलरेडी कंप्लेंट केल्ल्या, पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिल्ले बर्थ सर्टिफिकेट आनी मडगांव तुका दिल्ली, पूण तेजेर ते कांयच एक्शन घेयना. कित्याक सगळें पयशान हें करता. तुवें सोडून आनी कंप्लेन बी आसा ताजेर? ताजेर आनी भरपूर कंप्लेनी आसा. अश्योच फॉर्ज तुका लोकांची प्रॉपर्टी, खंयचेय कोणाचो तो म्हणजे प्रॉपर्टीचे तो ना ते वता ते आनी अशें करता, कळ्ळें तुका. अशेंच ताणें पळय हांचे सुद्दां पळय तांची प्रॉपर्टी जी आसा केस आसा, हांगा तेंच्यांनी फातोर्डा दिल्ले, पूण तेंच्यांनी अरेस्ट ना, कितेंच तर ताका Montour, as like long back we had a fraudulent case in a Saraolium missing case where we had come to the police station and we had given all the cases and all that. And yesterday itself one case came to the light where again Dr. Anju Montour was involved in the case. So you have also filed your matter?
with Yeah, Fatou? we also have filed the same matter, and it's not only one case, it has been many cases that has come up according to this advocate Anshu Monkar. So this is regarding the fake document created by the Yeah, advocate. they put all the fake names, they make fake death certificates, birth certificates, all in the same ground. And this is going on from years. Yeah, it has been going on from years. And there are many cases on her also. It's not like one or two cases, there has been many cases filed on her. Previous cases. Yes. What's your good name? Sahil Joseph Dakunia.